गायन करूया. A15 page 7. आयच्या मिसाच्या उलांत कितें आमी मागुया सगळ्या आमच्या इतिहासां पासत आनी तशें सगळ्या आमच्या बरे भलायकी पासत ह्या मिसाच्या उलांत आमी मागुया. बापाच्या आनी पुत्राच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुम्या दिवसाची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचें सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमी साद्या काळाच्या 25व्या आयताराक आमी वांटो घेता आनी आयचो हो आयतार आमी देव आपणाचो आयतार आयज आमी पाळटा आनी जेन्ना देव आपणाचो आयतार आमी पाळटा आसतना आमी मागुया सगळ्या आपोण्या पासत आपोणी कुटुंबांत जावन उपसतात. तर आमचे कुटुंब जावं एकवटाचें कुटुंब, मोगाचें कुटुंब, मोहितपासाचें कुटुंब जावन आमी मागुया आनी आमी कुटुंबांत मागणें करता आसतना आपोण्या पासत आमी मागुया. आमच्या कुटुंबांत जावन आपोणी उपसल्या पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बुद्धांत आमी वांटो घेता आसतना आमी कितें पळय आमी मागुया. जायतपण आमी चुकल्या आमच्या जिवितांत बोगसाय मागुया आनी फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी उडकोवन घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणींनो मोग सगळें सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आसन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासो बागेन सांगपाक बरी सगळ्या दुयेंतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणींनो मोचे खातीर आमच्या सयस्पराद देवा लागीं विनंती करवा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदादी आमची काकूर आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवा म्हज्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे तारायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळूंक सासच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या बुताचे गुस्सावरवी तो करो दिव तुजे सवे पवित्र निश्चयपणान जियेताय आराध चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पुराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब असो गावून जातलो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पूर सोदा लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पूर सोदा लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिन वाचता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो धीर आनी वोंदिवोन ताचे थोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पूर सोदा लागींच आसा. सर्वेस्पर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोटकून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पूर सोदा लागींच आसा. सर्वेस्पुराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पूर सोदा लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पूर सोदा लागींच आसा. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बा भयणीनू, हांव मोरू वो जिवो आसूं सोदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बोळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो.
अशें आसतना जियोन मोज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडून वेता. एके वाटेन वेगी हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवा उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. आमी उद्गार गायन करुया. B8 पेज 24 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतल्या. Servisvår तुमचें सोव्यां सूं. तुमचे सगळ्याचो मातया पोरमणे जेस क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. जेसून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. सर्गीचें राज अशें एक पाटकार फांटेर उठून आपल्या दाकाच्या मोड्यांत काम करूंक मानाया पोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडलें. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या यारांक ताणें देखलें आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वसात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशें केलें. सुमार 5 वाजता तो आनिकूय एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसलेले तांकां मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कितें बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोड्यांत वसात. सांजचे भाटकारान आपल्या मुकामदोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाणें तावन सुरू करून पयल्या पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता काम लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण सोंसमोले. पूण तांकां जण एकल्याक 21 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, हे निमाणें 21 तासभर काम केलां, तरी आख्ख्या दिसाचो भार आनी म्हूण घेतलोल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकाच तरेन लेखल्या. पूण तांतल्या एकल्यान जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना. तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडल्यान कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें हेरांकूय निमाणेंकूय दिवंक म्हाका खुशी.
तर म्हाका जाय तशें मोज्यान करूंक नजो वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडेंदो, आयज आमी ह्या देव आपणाचो आयतार आमी पाळटा आसतना आमी आमच्या कुटुंबांत जावन ही आपुणी उपसतात. आमचें कुटुंब मागणेचें कुटुंब जावंक फावो. जेन्ना आपुणी उपजतले जाल्यार मागणें चड गरजेचें. आनी आमची कुटुंब जेन्ना वाडटा आसतना आमच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक देवाच्या भिरांतीन वाडोवंक फावो. जर तर आमची आपुणी उपजतले जाल्यार आमकां मागणेची गरज. तर आमचें कुटुंब मागणेचें कुटुंब जावंक फावो. आयची वाचपां आमकां एकाच विशयाचेर आमकां नियाळ करूंक सांगता आनी तें म्हणल्यार देवाचेर पातयो. देव आमची मुनसुबी कोत्ता, जावं बारीक जावं मोठो. कोणूय जावं देवा मुखार सगळी एकूच. अशा बाबडेदो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार इसायास प्रवादी आमकां सांगता की इस्रायल पोरसा बेबलाच्या देसांतली भायर सरून पेरिस्ताच्या देसांत पावले उपरांत इस्रायल पोरसा दिसलें कितें देव थंय ना. कित्याक थंय मंदीर नासलें तर तांकां दिसतलें देवूय ते सुवातेर ना. ते वक्तार इस्रायल प्रवादी देवान धाडलेलो ह्या लोकांक इस्रायल पोरशेक सोजमोणी दिता. देव सगल्याकूच आसा. देव आमच्या तुमच्या मदें सगल्या मदें देव हाजीर आसा आनी देव आमचे मागणी आयकता. खंयी तूं राव आनी माग, देव आमचे मागणे आयकतलो. असो इस्रायल प्रवादी इस्रायल पोरशेक ही घडोवणी तांकां कोत्ता. तांकां शिकवण तो दिता इस्रायल प्रवादी. तशेंच आमी पळयता दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलो आमकां म्हणटा देवाचेर भावार्थ आमी दवरुया. आदल्या काळार क्रिस्तांवांक पिडापीड दिताले. रोम एम्पायर आसतना रोम एम्पायर क्रिस्तांवांक पिडापीड दिताले. आनी त्या वक्तार एम्पायर एका क्रिस्तांवांक म्हणटा जरी तर तूं म्हाका नमस्कार करता जाल्यार तूं साल्वार जातलो. जरी तर तूं म्हाका नमस्कार करना तुजी हांव गोमती कातरतलो. आनी त्या वक्तार हो क्रिस्तांव मनीस एम्परराक म्हणटा तुजे म्हाका गोमती कातरूंक जाता मोशी. हांव फकत एकाच देवाक हांव नमस्कार करतलो. मोगाच्या बाबडेदो, सुमूर्ती आमकां सांगता, सुमूर्तीचे आमी आयकता, आमकां आमी जाणाव 10 मानामेंट आमकां आसा. खरोच एकल्याच देवाक आमी नमस्कार करूंक जाय. खरो देव त्याच देवाक. मोगाच्या बाबडेदो, आनी आयच्या शिव वर्तमाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां भाटकाराची खबर आमकां मेळटा. वोपार, भाटकाराची वोपार. आनी ह्या शिव वर्तमान मातयेवाच्या आमी भाटकाराची खबर आमी आयकता. आनी हो भाटकार मोगाच्या बाबडेदो आपल्या दाकांच्या मोड्यांत वावर करूंक सकाळीं फुडें तो भायर सरता कामदारांक हाडूंक. वावर करूंक कामदारांक हाडूंक तो भायर सोदता. तिटे तो वेता जंय जमलोले वावराक तांकां घेवन येवन तांकां कबलात करता. अमकें तुका फारीक हांव करतलो. आनी त्या प्रमाणे काम करूंक कामदार ताच्या दाकांच्या मोड्यांत वेतात काम करूंक.
उपरांत भाटकार 9 वाजता वेता, 12 वरां वेता, 3 वाजता वेता आनी उपरांत 5 वरांचेर तो वेता. अशे तरेन तो दुसऱ्या वेळार वचून टिट्यार आसलेल्या मनशांक जे बेकार आसले तांकां तो आपल्या धाकांच्या बोड्यान तो घालता वावर करूंक. आनी निमाणो येता वेळ पागार पयशे फारीक करून वावराचे. मग अशा बाबडो आमचे मनशेचें मन आमी जाणाव जेन्ना हांव एक वावर कोत्ता वतात जेन्ना को दीसभर हांव काम करता म्हाका खबर आसा कितलो म्हाका पयशे म्हाका फावो जातले. ते प्रमाणे हेच मनीस मोगाच्या बाबडो जे भाटकाच्या धाकांच्या मळांत वावर कोत्तले मनीस तांकां असली सोजवणी आसली. हांवें जायतो वरां वावर केल्यात म्हाका जायते पयशे फावो जातले. पूण भाटकारान तांकां कबलात केलोले उमके तांकां फारीक कोत्तले. निमाणें मोगाच्या बाबडो जे 5 वाजता आयलोले वावर करूंक मानाय आनी उपरांत सोंपतकूच वावर भाटकार तांकां फारीक कोत्ता, मुकदमाक आपयता आनी तांकां पयशे दिवंक लायता तांच्या वावराचे. जे पयले आयलोले निमाणे आयलोले ताका एक भाशेन तांकां फारीक कोत्ता पयशे. जे पयले आयलोले ते गुणगुणवतात कित्याक तांकां थोडेच पयशे फावो आसले. जे निमाणे येयलोले तांकां तितले मेळ्ळे आनी जे कोण पयले आयलोले तांकां तितलेच मेळ्ळे. पूण जे कोण पयले आयलोले ते गुणगुणूंक लागले भाटकाराचे. मोगाच्या बाबडो ही वापर आमी पळयता ह्या शिव वर्तमान. पूण हे वापारी जायते आमी पळोवंक शकता. पयले सुवातेर हो भाटकार मोगाच्या बाबडो उदार मनाचो आसलो. जे टिटे बेकार आसलेले तांकां आपूण हाडून आपल्या धाकांचे म्हळ्यार तो वावर करूंक धाडटा. कितले आसात ते पळयना, कितले वगो ते वावर केले तो पळयना, पूण उदार मनाचो तो आसलो. एका भाशेन तांकां फारीक कोत्ता. तसलो आमचो देव. कितलेंच आमच्या जिवितांत जावं पातक आसूं कितलेच आमी वायट करूं देव आमकां निमाणो बोगसणें फावो कोत्ता. तसोच होच भाटकार उदार मनाचो कितेंच तांकां पळयना पूण एक सारकें तांकां फावो कोत्ता. आमी मोगाच्या बाबडेंतो आमच्या जिवितांत संवसार आमी जिवीत जियेत आसतना स्वर्गाच्याच असलेंच आमकां इनाम फावो आसतलें. देव आमकां स्वर्गाच्यान आमकां पळयना कितलें तुवें जोडलां, कितलें तुजे लागीं आसा, पूण एक भाशेन आमकां फारीकपण आसतलें स्वर्गाच्यान. तर आयची वाचपां आमकां ह्याच विशयाचेर आमकां नोदोर मारूंक सोदता. देवाचे भावार्थ धरून आनी संवसार जिवीत जियेत आसतना बरें करून आनी स्वर्गाचें बरो फूड मेळूं देवाचो आदार मागून ह्या मिसाच्या बुदांत आमी वाट आमी घेवया. भावार्थाच्यो सलामी म्हणुया. स्वतमानता देवा सर्वद्रा बाबा स्वर्गान पितृशा स्वरा आनी जेस क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोया तो पवित्र आत्म्यावरवी करवी संभवलो आगवान वरे तान संभवलो पोंचनादा काताने कोसुसले ताका उर्सा सोडलो तो मेळवानी ताका निखिबिलो तो महिन्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा महिन्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार सोडलो स्वर्गपुत्रान देवाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांचे जीवन सुखी करूंक येतलो स्वतमाता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे क्रिश्चन जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. देवाच्या उदारपणाचेर आनी दोयाळाचेर पातयेवन आमची मागणी बाबा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी तशें पाद्री माद्रींनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाच्या राज्याचें बी मनशाच्या कारसांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत वंपूंक
तांकां जेजूचो मोग चाकूंक दिवंक पावल्या पुरो म्हूण बाप लागीं विस्वासान मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या राजकारी फुडाऱ्यांनी सदांच आपल्या निस्वार्थी सेवा वरवीं आपल्या पोरजेचे बऱ्या खातीर एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगळ्यां शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. सगळ्या आमच्या शिकवणांनी देव संदेशकारांनी आनी आपल्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी भोगसणेचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशें तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितांत संवसाराच्या बुलावण्याक पार करूंक देवाचें आसणें आपल्या शेजाऱ्यां सवें अणभवूंक आनी तांची सेवा करून पाद्री माद्री आनी म्हत्वाची जावं फुडें चलयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी ह्याच खातीर संवसारांत जायती उत्सांबोळ भितर चल्ल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी अदीक लोक मरून गेल्यात. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय गोठाय पिडेंत कोश्टांतल्यान बेगीनच बेकोणी आनी मेलोल्यांक सासाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. दयाळ बापा खालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी आमच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं देव आपोणी कुटुंबांतल्यान उपतावं कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गायन करूया. C18 पेज 36. म्हज्या बाबरेंदो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदा दे बापा मात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा म्हज्या बापा तुज्या पोरचेची देणी प्रोत्सून जावन मानून घे.
ती बदलून जेजूच्या कुडी रावताच्या संवसारांत आमकां आतां तूं घडोवन दितलो म्हूण आमी बाबार्थान स्वात मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवान आमेन. सुरेस्पो तुमचें सौम्य आसूं. तुमचे सौम्य आसूं. आमची कारसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. गोंयाच्या आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपत्रान सासणाच्या देवा, सोरकऱ्यान सोरताय, जेज क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकां वरवीं तुजीं भुरगीं तुज्या इश्टागोत सोडून पयस गेलीं. तर तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपुनायक एक, तशी ती सुपुनायक एक जावच्याक तुज्या पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनसावळ करतूं आनी तुजी जाणवाय वाखाणेची, तर तांकां तुज्या पोरसांक जावं आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवता आनी सो दरबारा संगाती स्वताचून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार म्हळ्यार तुज्या वैभवान. तूं सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. तूं सर्गीत तुका सोय सोय. बापा क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कासून ससून मुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वसत समोर बशी. तेच वेळ जेवण सदोसलें कास घेतली. तुका हांवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रोताची काल्स नव्यान सासणी कळस रगत. पातकांचे वस्त्र मेळच्याक तुमचे वसत आनी समेस तुमचे वसत तें वळवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भारताचो गट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनाचो आमी भक्ती मुळात सोदता आनी हो जिविताचो उंडाण सोडूची कास तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केन्ना आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची करून गोड शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नोरबुतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे फुडें तुजे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांस आमच्या बागेन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळीं आदमी वर्गाबरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनाचो बोरसो मेल्ल्यान ते आमच्या बाबडींची काबलूत कर. तांकां ज्येश्ठवती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसत मुखार मोकळो फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आमकां अमरे देवाशिवाय संगाती तुजी पोती बागेवन सुसे, बागेवन दोमदूत, बागेवन सुसेवास, बागेवन विन्सन पालोटी आनी सोड का तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासऱ्या सुखान आमकां वांटो दी. त्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेज क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजुता, त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपुत्रा बापा सर्वदका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजू आमकां मागणी शिकय आसता त्या मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा.
तुझ्या राय समकायो तुझी गोशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्ट राय सायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या पक्षिकां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां त्रायणे पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोरवायतांतली आमकां निवार दयाग्ने जिवितांत सोस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वून राव जेज क्रिस्ताचें आमी बरो आशांत रयता थंय आमकां जुदाक कृतीन सर्व पदांतली स्टोरी आनी सोराकांतली वाटाई कित्याक राजवटी पोती आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससरा सोमी जेज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतावळे तुमकां शांती दवरता मोशांती तुमकां येता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी गुश्टपण तुका शांती दी आनी सुत केकोत्रान सांबाळ जो जियेताय आनी राजू चलयताय सासणाच्या सासणान स्वयंची शांती स्वाका तुमचें सव्य आसूं तुमचे सगळ्या एकमेका मोगान शांती दिवया ही देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणापलें ती सुकल्या आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेळार गायन करूया W12 पेज 269 जेजू आमच्या कारसान येता जोरी आमच्यान जेजूक ह्या वेळार साक्रमेंता रुपान शेवंक जायना ताच्या आसण्यान आमी बगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या भोव ओमोडीक मास्रोगोत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान
तोरी म्हज्या कारसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कारसांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटान तुज्या सोरशिलो कोसरूंक केदींच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या संवसारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोर दिताय. आमच्या अस्कोताये लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच वेळान तूं आमकां दयान उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सरुणीचो फूल आमचे जिणेच्या चालींत आमी भोगूसो आनी दाखोवचो कर. तुजे उतार जेदुशी नांवीन. आमेन. सुरेस्पो तुमचें सोबीं आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सर्वपुत्रा देव बाप आनी पुता पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुया शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड कर. शेवटाक गायन करुया F17 पेज 93.